आतां आमी पळोवया, आमचें पवित्र पुस्तक उक्तें करुया. एफिसकारांक बरयल्ली चीट 5 आमी पळोवया. ह्या वर्सान आमकां जोयत घेवंक जाय. तुमकां जोयत मेळोंक तुमी आशा दवरता जाल्यार एफिसकारांक बरयल्ली चीट 5 आनी ताजी 16वी ओळ. सोमदीक एक मोल दियात. दुसरे कोणे थिंगासोर वेळ म्हणून थिंगासोर अशें बरयलां. वेळाचो मोल दियात, येता ते दीस वायट. वेळाक तुमी मोल दिवचें. ह्या वर्सान वेळ आमी विबाडचो न्हय, सोत्राय दवरची. तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदतां, मनीस पळय कितें आपल्याच्या जिवितान पळय तें ताजें सांडटा, तें फ्री तें सांडटा. फ्री पळय तें कितें आसा पळय तें विबाड कोत्ता. तें कितें तुमी जाणां? तें म्हटल्यार टायम. आमी चड करून जायते पावटी वेळ आमी तो वेस्ट कोत्ता. आयकात इश्टानो, कोण वेळ पळय तो वेस्ट कोत्ता तें तुमी जाणां? वेस्ट फेलोज. मातशें अवघड दिसता न्हू? वेस्ट पीपल, वेस्ट टायम. कित्याक कशें तें? तांचे जिवितान कांयच मोलादीक ना. तांचे जिवितान तांकां कांयच करूंक नाका. तांचे जिवितान तांकां कांयच प्राप्त करूंक नाका. तांचे जिवितान कांय जबाबदारी ना. आनी त्या पासत ते कितें करतात जाणा, ते वेळ वेस्ट कोत्तात. हे नव्या वर्सान तुमी पावल दवरता तीं. जें फळ दिना, जें अपवित्र, पवित्र न्हू पळय तीं कामां करून नासतना, जैतिवंत जिवीत, सर्वेस्पराक मोहिमा दिता तसलें जिवीत तुमी जिवंक सोदता जाल्यार डोंट वेस्ट युअर टायम. तुमचो वेळ विबाडी नाकात. कोणीय जावं तीं, जरी तर पळय तो तांचो वेळ विबाड कोत्ता जाल्यार तीं बिगडलेलीं मनशां. बिगडलेले लोक बिगडलेलीं कामां कोत्तात. आनी बिगडलेलीं कामां कोत्तात ते आपलोचो वेळ विबाड कोत्तात. त्या पासत हांवें म्हणलेलें न्हू, वेस्ट पीपल, वेस्ट कितें? टायम. वेळाक मोल दियात. आनी ताजे पयलीं कितें तरी बरें बरयलां. पिश्या भाशेन तुमी वागचें न्हय, शाण्या भाशेन तुमी थिंगा रावची. आतां तुमी म्हाका तेजो अर्थ सांगात, कोण वेळ पिड्यार कोत्ता? शाणी आनी शाणी न्हू पळय ती. आनी इंग्लिशीन तांकां एक नांव आसा, तांकां कितें म्हणटा तुमी जाणा? वायज पीपल. आनी बुद्ध तांकां कितें म्हणटा? फुलीश पीपल अशें म्हणटा. ताजो अर्थ म्हणल्यार जो वेळ पिड्यार कोत्ता पळय त्या फुल्स. फुल्स म्हटल्यार पळय, आनी कोंकणी भाशेन आमी म्हणत जाल्यार सारकीं पिशीं तीं. जीं कोण पिशीं तींच पळय वेळ विबाडटात. पळय, जीं कोण पळय पिशीं, बुद्ध नासलोलीं, चालते भाशेन तांचे भितर कितें दिसता तें हांव तुमकां सांगता. जरी तसले लक्षण आमचे भितर पासून आसात जाल्यार आमचे जिवितान आमी कसलेंच बरें पडूंक पावचें ना. ह्या वर्सा तांकां बरेंपण दिसचें ना. तांकां पळय ती खुशालकाय पडूंक मेळचें ना. ह्या वर्सान तांकां जें पळय फळ मेळचें आसा तें दिश्टी पडचें ना. तांचे भितर पळय कसले गूण आसतले पळय तें तुमकां हांव सांगता. पळय, वायट दीस येतात म्हणून जी सोमदी आसा ताका मोल दियात. आनी दुसऱ्या भाशेन तें अशें म्हटलां, अशें बरयलां, वेळ तुमी विबाडचे न्हू, सारको उपयोग करात, सारकें तें करात. तो राजा जावं, पयशे ना पळय तो जावं, ओ गिरेस्त जावं, काळो मनीस जावं ओ गोरो मनीस जावं, व्हड बुदीचो ओ सारकोच बाबडो वो संवसारान कोणूय तो जावं, सगल्यांक सर्वेस्परान एकूच दिलां तें कितें जाणा? टायम. दर एकल्याक 1 मिनटान 60 सेकंडूच दिल्या. सगल्यांक 1 वरान 60 मिनटूच दिल्यात. दर एकल्याक आख्ख्या दिसान 24 वरां दिल्या. सर्वेस्परांक सगल्यांक वेळ दिला. आनी तितूंतल्यान थोडे लोक आसा पळय तो तांचो सारको उपाय करता. आनी थोडे पळय तो वेळ वेस्ट कोत्ता पळय ते वेस्ट लोक तसलेय आसात.
आनी तुमचे जिवितान जोरी तर तुमी वेस्ट कोता तसलीं मनशां जाल्यार हें वर्स तुमचें जिवितान वेस्ट. हें वर्स व्यर्थ वयतलें. कित्याक वेस्ट मनशाक हें वर्स तुमी सांगा कितें तें? कोणूय थिंगासो जाप दिना. कित्याक आमी जाणा तूं आमकांच इनडायरेक्टली अशें सांगताय म्हणून. ना, हांव तुमकां अशें म्हणना. जीं कोण वेळ विबाड कोत्तात पळय तांकांच हो संदेश सोजमतलो. तांकां दिसतलें हो संदेश आमकांच म्हूण. पळय, म्हजो खेतू पळय तो हो. ह्या वर्सा तुमच्या जिवितान वर्स मिनींगफूल जावचें आनी युजफूल जावचें. आशिर्वादान भरलेलें जावचें. सर्वेस्पराची मोहिमा जावची ही ताजी आवडे. ह्या पासत तुमकां हांव सांगता इश्टानो, हें वर्स तुमकां तें बरें आसोंक जाय जाल्यार तुमी वेळ सारको सारचो. आनी अशें ना जाल्यार आनी तुमच्या जिवितान असले गूण आसा जाल्यार नंबर 1, थोडे लोक कामाक वेतात. कामाक वयतात त्या सिटार ते बसतात. पूण काम करपाचें मन लागना. त्या दिसा कांय काम करपाक तांकां मन लागना. तुमचे भितर कोणाचें लक्षण आसा काय? सर्विसीक वयताय, सिटाचेर बसताय, तुमच्या कामाक तुमी वेतात. काम करपाक तुमी वयतात पूण तिंगा काम करपाचें मन लागना. असलें लक्षण कोणाचें आसा जाल्यार तुमी आयकात. तुमी ह्या वर्सान जें जैत तुमी पळोवंक जाय ती पळोवचें ना. आनी जें तुमकां पळोवंक ना पळय त्याच वाटेन तुमी आसात. ताचें कारण कितें? जे कोणाक मेहनत करपाक पळय नाका तांकां थिंगासर जैत म्हणटा पळय ती मेळची ना. कोण जाणा म्हाका पळय तें काम करपाचें मन लागना. ताचें अर्थ म्हणल्यार कितें जाणा? तूं आवशी. कोण जाणा कितें पळय हांव तें बुकूक तेकोत्ता पूण लिसांव करपाचें मन लागना. ताचें कारण तुमी जाणा? तुमी आवशी. सर्वेस्परान तुका बरी मिनिस्ट्री तुका दिल्ली आसा आनी ती मिनिस्ट्री तुका करूंक जाय पळय तुका करपाचें मन लागना. ताचें कारण कितें जाणा? तूं आवशी. बूद नासलोलो आळशी मनीस आपल्याचो वेळ पळय तो सारको उपयोग करिना. त्याच भाशेन घरान आसता पळय ती गोरकान. मातशें आयकात. जेन्ना तुमी घरान आसतात कोण जाणा कित्याक रांदपाचें मनूच लागना. कोण जाणा कित्याक भुरग्यांक शिकोवपाचें मनूच लागना. कोण जाणा कित्याक प्याकें घर नितळ करूंक जाय, निटोवंक जाय मनूच लागना. कोण जाणा पळय कित्याक पळय तो रिमोट कंट्रोल घेवन अशें थिंगासर अशेंच बसोंकशें दिसता. कितें हातीन धरून? तो रिमोट कंट्रोल अशे भाशेन हातीन धरून अशेंच टीक टीक करून थिंगासर एक सिरियला उपरांत दुसरो सिरियल आनी दुसरे सिनेमा जाल्या मागीर आनी एक सिनेमा अशेंच पळोवंक दिसता. तांचें आनी कांय बरें जावचें ना. असल्या लोकांक हे वर्स कितें जाणा तुमी जाणा? वेस्ट. मोगाच्या भावा भयणांनो, दीसभर पळय तो फोन, दीसभर पळय ते सोशल मिडिया, आख्खो दीसभर ते चॅटिंग. हेंच तर पळय तुमचे आख्खो वेळ तुमच्या दिसाचो वेळ काबार कोत्ता जाल्यार अशें तो तुमकां घडटा जाल्यार तुमी आयकात. हें वर्स तुमकां वेस्ट. ह्या वर्सान तुमी कांयच बरेंपण पळयचें ना. ह्या नव्या वर्सान कसलेंच तुमकां जैत तुमी पळोवंक पावचें ना. कांयच बरेंपण तुमच्या जिवितान पळोवंक मेळचें ना. तुजे सर्विसेन आसूं दी, तुज्या कामार आसूं दी, खंयसरूय आसूं दी, तुमच्या वावरान, तुमचे मिनिस्ट्रीर वा खंयसरूय आसता तुमकां जैत पळोवंक मेळचें ना. दीसभर मोबायल फोन, मोबायल फोन, तो मोबायल फोन. कितलें दुखेस्त न्हू पळय तें आतां पळय फोनाक लागून बायबल वाचपाचें पासून सोडून दिला. बायबल हातीनूच आतां घेयनान. त्याच फोनाचेर बुरशीं पिक्चरां, त्याच फोनाचेर मागीर बायबल. सारकें न्हू? मोगाच्या भावा भयणांनो, चड वेळ तुमी फोनाचेर आसतात जाल्यार तुमी आयकात. हें वर्स तुमी तुमच्या जिवितान शेणटा तें पळयतले. तुमकां फळ थिंगा मेळचें ना. तुमी तुमकां ओकमान हाडपाची आसा हें सगलें ताजी खुणा. तुमी शेणपाचीं आसा आनी शेणोन तुमी धांवपाचीं आसात.
हें हांव कित्याक सांगता, जरी तो तुमचें असलें गूण आहा पळय, काम करपाचें मन ना, शिकपाचें मन ना जाल्यार, घरांनी आसपाचें मन करना, घरचें काम रांदपाचें मन करना, सर्वीस करपाक पासून मन करना, भुरग्यांक शिकोवपाचें मन करना, शिकपाचें पासून मन करिना, असलें लक्षण तुमच्या जिवितांत आसा जाल्यार, तशें तूं घडटा जाल्यार सर्वेस्पराची सेवा पळय तूं मनान करचो नाय. ही सगळीं खुणां कोणाची, कोणाचें लक्षण तुमी जाणाव? ज्ञान ना पळय तसले मनशांचें. आवशीपणाचें खुणां जाल्यार कितें करपाक तुमकां दिसता? फकत न्हिदोंकूच दिसता. आनी कितें करपाचें तुका मन करता? फकत पोट भरून खावपाचें मन करता. जे कोणाक काम धंदो कांय ना पळय तांकां कितें चड लागता जाणाय? भूक चड लागता. तुमी केन्ना ध्यान दिलां काय? तुमी थिंगा कांय काम करिना जाल्यार चड भूक लागता. पळय काम करता पळय तो कामान इतलो गुंतलेलो आसा, ते जेवणाचो वेळ पासून परत ताका खबर आसना. कितल्याच फावटी ते विसरोन वेतात. म्हज्या जिवितांत हांव जेवण जेयलां वो जेवण जेवंक ना. म्हाका ताजी सोजमणीच केन्ना केन्ना मेळोंक ना. जायते असले दीस म्हज्या जिवितांत आसले. आनी मागीर कोण येवन म्हाका म्हणटा, आरे ब्रदर तूं दनपारचें जेवण जेवंक ना, तेन्ना म्हाका तें उगडास येता. आरे म्हाका तें कळोंकूच ना. जायते फावटी अशें घडलां. पळय हांव म्हजें व्हडपण सांगोना पळय, जेन्ना तूं जें काम कोत्ताय तें काम तूं सारकें मनांतल्यान कोत्ताय, तें काम तुका आवडीचें आनी तें तुका करूंक बरें दिसता जाल्यार तुका वेळ कितलो जालो तो तें गमचें ना. आनी तुका पळय जेवण जेयलां पळय तेच भाशेन केन्ना उठटाय आनी केन्ना न्हिदताय तेंय कळचें ना. पूण आमचे मदें जायते लोक चड खातात आनी चड न्हिदतात, आळशीपणान वाडटात. जाल्यार तुमी आयकात, हें वर्स तुमकां कांयच बरेंपण हाडचें ना. अशें म्हणून तुमचेर हांव शिराप दिवंक सोदता ना, अशें तुमी चिंती नाकात. हांव तुमकां श्राप दिवचें ओ दूख दिवचें ओ तुमकां त्रास दिवचें अशें हांव करिना. ह्या भाशेन हांव तुमकां हो संदेश दिना. तुमचे दोळे उक्ते जावचे खातीर, तुमचे भितर बदल जावचे खातीर, तुमचें जिवीत बरें जावचें म्हूण. ज्या वाटेन तुमी चलता तें सारकें ना, ह्या वाटेन चलत तुका कांयच बरेंपण मेळचें ना हें सांगचे खातीर असल्या वाटेन कोण चलता जाल्यार मातशें चोत्राय दवरात. खरेंच सांगता, तुमी शेणटा पळय तें पळयतले. सगळ्याकीन पयलें पडचें न्हू आनी सावधान रावात. दुसरें, वेळाचो चोत्राय घेवन वेळ सरात. वेळ विबाड करचे पळय थिंगासर तो संवय आसा जाल्यार तुमकां कोण तरी जाल्यार थिंगासर कितें तूं वाचता ना, तूं कितें ब्रेक घेवंक सोदताय अशें तुका दिसत जाल्यार तुमकां हांव तरी थिंगासर एडवायस दिता. थोड्यांक पळय आदीं सिगरेट ओडपाची संवय आसली, थोड्यांक गॅमलिंग करपाचें संवय, थोड्यांक ते गुटखा खावपाची संवय आनी थोड्या लोकांक ती पिक्चरां पळोवपाची संवय. आतां एक नवी संवय जाल्या, तुमकां ती खबर आसा काय ना? सेल्फी घेवपाची संवय जाल्या. तुमी जाणा न्हू तें ह्या भाशेन ह्या भाशेन आनी केन्ना हे पळय जाल्यार अशेंच आसतात. बशीन वयता आसतना, ऑटोन वयता आसतना, ट्रेनीन वयता आसतना अशेंच सेल्फी काडटात. आरे कितले सेल्फी काडल्यार तुजें रूप बदलचें ना? येस, आतां थोडो वेळ जालो पळय लोकांक पळय ही आतां नवी संवय जाल्या सेल्फी घेवपाची. एक पिशापण तेजे भितर, केन्नाय पळय जाल्यार ते फोटो काडीत आसतात. आतां तेजे उपरांत आनी कितें येयलां? युट्यूबाची एक संवय जाल्या. केन्नाय तो युट्यूब सोशल मिडियाची संवय. एक कॉमेंटू घालताय आनी तेजे बदले कितें कॉमेंट येयला जाल्यार पळयत रावताय. हें टेन्शन. शिर्वीस करपाचें ना, शिकपाचें ना. हांवें आतां घातलो पळय तो कॉमेंट कोणें लायक केला वो कोणें लायक करूंक ना. कितल्या लोकांक लायक केला, कितल्या लोकांक लायक करूंक ना. आरे तुका कितें मेवता? लायक करप वो लायक करप ना, तेजे पासत मागीर थिंगा बेजार जावप. हें सगळें कित्याक जाय सांगात? आयज काल मनशांक पळय सोयतान थिंगा म्हणल्यार सारको पिश्या भाशेन करून सोडटा. बेकार ते वस्तू तेजे मुखार दवरल्या, आतां फेवत राव. आयज मोबायल फोन तुमच्या हातान दिला आनी सोयतान कितें म्हणटा थिंगा जाणा? तुजें जिवीत विबाडून उडय.
वेळ तुम्ही विबाड करात, तुमचे शिरीच विबाड करात, तुमचे शिक्षण आसा पळय तें विबाड करात, तुमची मिनिस्ट्री, तुमची ती सगळी फामील आसा ती सगळे पिड्यार करून सोडल्यात. हांव तुमकां कितें विचारता, कितले दोन थिंगा मानतात पळय फोन आमच्या हातान येयल्या प्रमाण आमचें कितें तरी बरें जाता काय, वो आमकां चड नुकसाण जालां मातशें तुमी हात दाखयात. वय, कितले बरे लोक तुमी. तुमच्या हातान बॉम्ब आसा तें जाणासतना पासून बऱ्या मोगान तुमी ताका चार्जिंगाक दवरता. कोणाक चार्जिंग करतात? आतां पळय तो बॉम्ब फुट्टा पळय तो, आनी चार्जिंग काबार जाय जाल्यार ताका आनी एक पावर बँक हाडला. ताजे सांगात आनी 1 किलो थिंगाचो वेट. हें कित्याक? केन्ना तरी थिंगाचो फुटचो आसा न्हू ब्रदर. केन्ना तरी हो फुटोन म्हाजे जिवीत सारकें विबाड जावचें न्हू. सोजमीकाय घेयात. खरेंच म्हणल्यार सारके बुद्दीन तुमी तो तुमचें जिवीत सारूंक जाय जाल्यार जितलें जाता तितलें तो मोबायल फोन उणो तुमी उजार करचे. सकाळीं सांजे म्हणल्यार तो मोबायल फोन काडप आनी पळोवप. कितें आसा तितून? असली तर तुमची संवय आसा जाल्यार ह्या वर्सां तुमी ताजेर जोयत घेवचें, आनी अशें करिना जाल्यार ह्या वर्सान तुमकां बेसांवां ती तुमकां मेवची ना. तुमचो वेळ काबार कोत्ता पळय त्या मनशांक तुमी लागीं दवरिनाकात, तें तुमकां सारकें न्हय. प्लीज आयकयात. काम करपाचें मन लागना पळय तसलें चिंतनांतल्यान भायर सरात. कारण कितें बायबल म्हणटा उपदेशाच्या पुस्तकान 9 वर्स आतां आमी बायबल वाजया. 10 वोर 9th chapter 10th verse. जें काम तुका मेळ्ळां तुज्या सगल्या बोळान तुवें करचें अशें बरयलां. तुमच्या हातान जें कितें काम येता पळय तें इश्टानो, तुमच्या हातान कोण पळय काम दी जाल्यार तुमच्या सगल्या बोळान तुमी करचें. थोड्या लोकांचे हात सारके अद्भुत आसता, तेंच्या हातान कसलें काम केलें जाल्यार तें काबार जालें. कसलेंय काम तांकां दी ताजें निसवणपण जावचेंच. कित्याक अशें म्हणटाय तूं? कित्याक तुमी ताका नांव दवरलां आयर्न लेग अशें. सारकें न्हू? असले लोक आमचे मदें आसा काय? काम दितात थिंगासर निसवणटोन जाता. कसली जबाबदारी दिले ती निसवणटोन. पूण तो वोट चोचोच ना. पूण एक तुमी आयकोचें. जुजे विशीं थिंगासर कितें बरयलें तुमी जाणाव? सोर्वेस्पोस जुजेचे सांगाता आसलो म्हणून, सोर्वेस्पोस जुजेचे सांगाता आसलो म्हणून जें कितें तो करी. सोर्वेस्पोरान ताका येस दिलें. म्हणल्यार जुजे कितें दवरता पळय तें भांगार जाता. कसलें काम ताणें केलें तितून थिंगासर दोरगोट जाली. कसलीय जबाबदारी तो घेता पळय ते बरे भाशेन ताणें पाळली. भावानो, भयणानो, असलो आशिर्वाद आयज ह्या वर्सांत तुमकां फावो. असलें आशिर्वाद आयज तुमच्या जिवितार ह्या वर्सांत तुमकां मेळचें. जें कितें काम तुमकां मेळटा पळय तितून तुमी सफल जावची. अद्भुत रितीन तुमी करचें. तें तुमच्या बॉसान पळोवंक जाय. वय, थिंगासर बरयल्लें आसा उत्पत्तीचें पुस्तक 30 आनी 9 उत्पत्तीचें पुस्तक 2 आनी 3 वोळ. जुजे इजिप्टाच्या स्वामीच्या घरांत तो रावतालो आनी सोर्वेस्पोर ताच्या सांगाता आसलो. त्या पासत तो थिंगासर सुफोल जालो. आनी जुजेच्या मालकान पळयलें की जुजेच्या सांगाता सोर्वेस्पोर आसा आनी जें काम तो कोत्ता ताका सोर्वेस्पोर ताच्या हातान तें सुफोल कोत्ता. कोणें पळयलें? ताच्या दोनयान पळयलें. कितें पळयलें? जुजे पळय कितें काम कोत्ता पळय त्या कामान ताजो सोर्वेस्पोर ताका सुफोल कोत्ता. तो एक इजिप्टकार. तो ओत्मीक मनीस न्हय. एक अन्य भावार्थी कोणें पळय काम कोत्ता पळय तो जुजे. जें काम तो कोत्तालो पळय थिंगा सगल्या बोळान तो तें काम करी. वेळ विबार करिनासतना थिंगासो काम करी. सगल्या मोनान तो काम करी. हें मोज्यानूच करूंक जाता असलें तें मोन घेवन तो तशें काम करी. आनी एक उत्तम फळ तो थिंगा हाडी. त्या घरान काम कोत्ता तांचेकीन चड तो सुडसुडीत आसलो. त्या पासत तेज्या दोनयान ताका पळयला पळय तें ताका सोर्वेस्पोर पळय ताच्या सांगाता आसा तें ताणें पळयलें. त्या पासत पळय जें कितें काम तो कोत्ता सोर्वेस्पोर
ताका सुफोल कोत्ता. ताच्या दोनयान हें पळयलें कितें काम ताका दी ताजेर आशिर्वाद आसा. एका कसलेंय काम दी जाल्यार तो एक अद्भुत रूपान कोत्ता. आतां एक काम करया. खरेंच म्हणल्यार म्हज्या आख्खे घराचो ताका अधिकारी करूं जाल्यार तें अशें म्हणल्यार ताणें कितें केलें जाणा तुमी. आनी ताजे आख्ख्या घराचे पळय थिंगासोर जुजेक ताज्या मालकान अशें थिंगासोर केलें. आतां पळोवया वोड 4. आनी ताणें ताचेर कुरपेची नदर घातली आनी तो ताजी थिंगासोर सेवा करूंक ताका विचून काडलो. उपरांत ताणें ताज्या घराचे ताका अधिकारी केलो. आपलें सगळें ताज्या हातान सोंपयलें. कोणाच्या हातान? जुजेच्या हातान. कित्याक ते टायम वेस्ट करता तसलो मनीस न्हय. टायम पास करता पळय तसलो मनीस न्हय. 2 विशय तुमकां सांगता आयकात. टायम वेस्ट, टायम पास. आमचे मते जायते लोक टायम पास करतात ते. टायम वसत आसा कांयच करिनान. पासार जायत आसा कांयच करिनान. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? प्लीज तुमचें जिवीत सारकें करात. कित्याक नाजाल्यार तुमचें जिवीत पिड्यार जातलें. तुमचो टायम वेस्ट जातलो. वर्सान वर्सां थिंगा पासार जायत आसा. आतां तरी हें उतर आयकल्या उपरांत जुजेन पळय जें कितें केलें, जें काम तो करी. सर्वेस्पर कितें काम करून सोदता तें करचें. काम करचें. मिनूत करून काम करचें. तुमच्या हातान जें काम दिलां पळय सगल्या बळान तुमी तें करचें. तेन्ना सर्वेस्पर आशिर्वाद घालतलो. टायम पास केल्यार बेसांव मेळचें ना. टायम वेस्ट केल्यार बेसांव मेळचें ना. आनी सांगता तुमकां ह्या वर्सान जरी तर तुमकां तर बेसांव जाय जाल्यार तुवें तें टायम वेस्ट करचें न्हू. आयका टायम वेस्ट करचें न्हू. दुसरें टायम पास करचें न्हय. हें दोनूय तुमी पुरून दवरात. सर्वेस्पर जें तुमी काम कोत्तात, मिनूतून कोत्तात पळय ते कामाचेर तो बेसांव वचोंक सोदता. ताच्या हातान दिल्लें पळय तें काम जुजेन आपल्या पुऱ्या बोळान ताणें केलें. त्या पासत ताज्या दोनयान पळय ताज्या आख्ख्या घराचेर ताका अधिकारी असो विचून काडलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा जें तोडें दिलां तितून ते विश्वास दाखयतात. सुबेज दिल्यारूय तितून ते विश्वास योगीत आसतले. तुमकां दिलां पळय तें धाकटुलें काम, धाकटुलें तुमचें तें मिनिस्ट्रीन विश्वास योगितान तुमी करचें. तेन्ना सर्वेस्पर तुमकां व्हड जबाबदारी दितलो. पवित्र सर्वेस्परा बापा, हे नव्या वर्सान आमकां बेसांव मेळची. जोयत तुमकां मोहिमा दिता तसलें जिवीत आमच्या दोळ्यान पळोवंक जाय जाल्यार पयलें म्हणल्यार जी आज्ञा पाळोवंक जाय पळय ती आमी पाळोवंक जाय. दुसरें म्हणल्यार पळय जे चोत्राय आमी दवरूंक जाय ती आमी दवरूंक जाय. आमी पडचे न्हू बापा. आमी चोत्राय घेवची. वेळ विबाडी नासतना चोत्राय आमी दवरूंक जाय. आनी सुडूक रावनासतना आमी चोत्रायन रावंक जाय. बापा कसलोच लक्ष नासतना जरी तर आमी जेता जाल्यार अशें जावचें न्हू. खंय तरी लक्ष घेवन आमी जेवची. जाय पळय ती चोत्राय दवरची. रोयला पळय तें उतर बापा तूं आमच्या जिवितान तें फलादीक कर. जेजूच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.